सुप्रभात. काल सभागृहांत जाल्ल्या स्थगन प्रस्तावाचेर आयज म्हज्या कार्यालयांत बसका जाली. माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विरोधी पक्ष नेते, बाकी माननीय आमदार, मंत्री ह्या बसकेत चर्चा करून ह्या विशयाचेर तोडगो काडपा संदर्भात प्रगती जाल्या. प्रश्नोत्तराचो तास सोंपल्या उपरांत हाजेर सविस्तर खुलासो मुख्यमंत्री करतले. आतां आमी कामकाजाक सुरू करुया अशें म्हाका दिसता. माननीय कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हेजेर हें करचें. प्रश्नोत्तराचो त्रास पळय. स्टार क्वेश्चन नंबर 1, विल्फ्रेड डिसा. Speaker, sir, I may be permitted to ask question number 1B. 1B. Question 1B. Permission मांगला था. Again say star question 1B. Or 1BF. 1B. Yes. Sawati Mashe, answer as per printed sheet issued through computers. Speaker, sir, आमगे नुवें वेर्ना बायपास हे बायपासाचेर आमकां टाटा शोरूम टू दोंगुरी वचपाक आमकां एक आमी हेज प्रपोजल घायल्लो अंडर बायपास. तो कितें केलो तो आमकां जाण जावपाक. Speaker, sir, 3-level junction and 1 vehicular underpass as proposed in the stretch between Dongri village and Tata showroom for smooth flow of traffic. Under bypass, underpass म्हणून जो असता पळय तो थंय घातिल्लो. हेजो कॉस्ट कितलो आसा आनी तो गोवा गव्हर्मेंटाचे कोता वो सेंट्रल गव्हर्मेंट. Sawati Mashe, this particular contract is Western Bypass, comes under EPC, Engineering, Procurement, Construction. आणि ताजो कॉस्ट जो ओरिजिनल आसा तो 300 करोड आशिल्लो, 299 दितलो तरी. आणि ताणें जो कोट केला तो अराउंड 200.71 crores. The company is NG Tarmet. तो टेंडर एप्रूव जाला. Sawati Mashe, टेंडर अप्रूव्ह झालं नाही, ताजे काम चालू जाऊन 60% वर्क इज कम्प्लिटेड. प्रपोज केलो म्हणटा. अंडरपास टेंडर प्रपोज केलो म्हणून सांगलें. आन्सर दिलो हा. Sawati Mashe, I have answered him whatever he has asked. He has asked underpass between, especially for that Tata junction, which we are providing. हे म्हाका दिसता तुमकां प्रश्नाचें उत्तर मेळ्ळें आसतलें. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, हो रोड पळय आसा हो नुव्या बायपास जाता आनी एक्चुअली सगळे जाण ह्या रोडा वयल्यान आतां मुखार मेन रोड जातलो न्ही तो. आतां थंय वता आसतना सदांच पळयता ते कलवर्ट्स पायपां घाल्या. खुबशीं कलवर्टां आसा पळय, तुमी ती पायपां घाल्या. म्हणजे हांगा रिप्लाय पळयताले ते नुवें जवळ जवळ 49 पायप कलवर्ट्स आसा. 49 पायप कलवर्ट्स. मागीर हाजे तुमी म्हणजे आतांच पावस पडलो जाल्यार तें कितें जाता तें मातशें लक्ष मारल्यार तुजें लक्षांत येतलें. हातूंतले थोडे तरी म्हाका दिसता बॉक्स कलवर्ट करपाची गरज आसा. वील यू एग्जामीन दीस? कारण थोडे कडेन अत्यंत परिस्थिती वायट जावपाची आसा आनी थंय परिस्थिती वायट जाली की इट वील एफेक्ट इवन फातोर्डा, मडगांव त्या सायडीचेर प्रेशर येतलेंच तें. थंय मातशें तूं एग्जामीन करून खंय पळय बॉक्स कलवर्ट जाय थंय बॉक्स कलवर्ट प्रपोज करपाक शकता काय म्हणून. Sawati Mashe, we have already provided box culvert. तातूंत जे बॉक्स कलवर्ट्स आसा 3x3 वेर्णा एक आसा, त्यानंतर 3x2 वेर्णा एक आसा आणि 2x2 वेर्णा 3 आसा. नुवें 3x2 एक आसा, 2x2 4, 3x2 म्हणजे 3 मीटर बाय
हांव बाकीचे बॉक्स कलवटाचेर उलयना हांव ओनली तुवें पळय हांगा रिप्लाय दिला एनेक्सर 49 जे आसा 49 तुजे पायप दिसता तें प्रत्येक जाण त्या रोडा वयल्यान वता आज सुद्दां हांगाचे चडशे सावथाचे आमदार सगळे त्या रोडा वयल्यान वता थंय तुका पायप कलवर्ट्स दिसता म्हजें म्हणणें कितें थोडी पळय पायप कलवर्ट्स आसता तातूंतली मातशें ती एग्जामीन करून तूं मातशें तें पळयता काय म्हणून एक पावसाळो ही पायप कलवट घातले नंतर ताचेर गेलो अजूनही थंय कितें आसा जाल्यार हो पावस म्हणजे आतां हे जे 15 दीस पावस पडटा आज फाल्यां तर कालच्यान तर भरपूर पावस पडला वी विल रिस्पेक्ट एंड वील डिसायड Nilesh Cabral. Just a minute. He's in queue. Same Rita, he's in queue. Chajal Bab, Raghavendra. Speaker sir, I only want to ask Honorable Minister that the provision of underpass on that particular stretch, how many such underpasses there is a provision on that entire stretch where it was tendered for 299 crores and he has taken the tender for 271 crores. How many such underpasses are there in that provision? स्वाती मातशें मायनर ब्रिज आसा थंय 8 टोटल क्रॉस ड्रेन 9 आसा 54 आनी म्हाका दिसता 4 अंडरपास आसा 4 अंडरपास I have to see that type of crossing ROB flyover vehicular underpass one is Nuvem Church Road one is Kolwa Road then ROB is there one Mungul and flyover is there at Sinkeri Road, Chennai 35525. Maybe this that Saipelek, which is 485 meters long of flyover. The stretch asa pay, to stretch tender zala pay. It is starting from Nuve from Pidney Junction. तो फुडें वयता पण त्या जंक्शनाक एक प्रपोजल एक करूंक पडटलो स्पीकर सर इतलेच लक्षांत दवरचें ऑनरेबल मिनिस्टर स्पीकर सर ओरिजिनल न्यू अंडरपास जे आशिल्ले ताका प्रॉब्लेम जालो पयले पावसाक काही अंडरपास पोंच्यान वताले जसो मडगांव आतां प्रॉब्लेम जाता जे उदक सगळें एकठांय जावन किंवा माजोड्डा जंक्शन किंवा आमचे कासावले जंक्शनात जो आमचो अंडरपास आसा थंय उदक भरता दोपरभर उदक जाले नंतर थंय मोटरसायकलवाले किंवा टॅक्सीवाले वचूंक शकना आनी त्या खातीर आमी हो अंडर EPC आशिल्ल्या कारणान कॉन्ट्रॅक्टर कॅन चेंज द ड्रॉविंग्स ताका ऑथॉरिटी इंजिनियर आसता आनी तो सगळो कंट्रोल MOST MORTH करता आनी त्या खातीरूच काही डिसिजन थंय घेतल्या आनी आजून आतां बाब दिगंबर कामतीन सांगलां की उदक भरना जाल्यार आमी ह्या 4-5 दिसां आमी नोट करता आमी ना म्हणना आनी इफ इट इज रियली अफेक्टिंग द पीपल डेफिनेटली वील टेक अ डिसिजन ना स्पीकर सर एकूच क्लॅरिफिकेशन जाय की पिडनी जंक्शन पळय हो आसा वेदर देर इज अ प्रपोजल फॉर अंडरपास फॉर व्हेकल ट्रॅफिकर आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट पायप कल्वेट और that जंक्शन इज अ व्हेरी डेंजरस जंक्शन खूब एक्सिडंट जाता वी यूज दिस रोड नॉर्मली सो थंय ना जाल्यार मातशें करचें इतलेंच हांव रिक्वेस्ट करता तेजेर लक्ष घालचें म्हणून स्पीकर सर वॉट एवर रिक्वायरमेंट expected by honorable MLA definitely we will see respect and I will take concurrence of his also. Lemo. काल एक दिगंबर कामतान जे पळय सजेस्ट केला बॉक्स कालवट 3x2 म्हाका दिसता बेनावली जेन्ना वयतली थिंगा तेसलें जाय पडलें ही पायप चलपाची ना कित्याक हिस्ट्री खबर आसतली 21 वर्सां फुडें जें उदक लोड जावन एक भुरगो मेल्लो ताका बुडोवन हांवें काडलो मागीर थिंगा सो थिंगा ही बॉक्स कल्वट जाय तुगे पायप चलपाची ना कारण ताका लागून हांवें चीफ मिनिस्टरा कडेन मागलें थिंगा इन्स्पेक्शन करपाक आनी आजून येयलें ना तें म्हणलें आतां पावस आहा न्हू मागीर म्हाका इन्स्पेक्शन जाय थिंगा Antonio. Yeah. As far as this western bypass is concerned, it is passing through the Naveling constituency. There are two major problems we are facing already now. One problem, of course, is being settled by Honorable Chief Minister. But as far as the roads crossing the western bypass, there's one place is Naveling Church to Sinketi, another place Naveling Church to Telauli, the third place is Naveling Church to Kolden, the Algon. Now these roads are so major roads, so much of traffic. In fact, even yesterday, or day before yesterday, there was an accident and somebody is nearly dead.
They are just this. So I would like to ask whether your consultant has done the estimates for the bypass, over the western bypass to have those underground roads, underpass roads. No, One is near the Saipan I Lake. didn't understand what you told. Sorry? I didn't understand what you told. There are 3 places where there are major roads crossing the western bypass. One is from Navalin Church to Sinketi. One is from Navalin Church to Telauli. One is Navalin Church to Kolden, Dialgon. These are the major roads. There are educational institutions having nearly 10,000 student community. And every day as it is, there are accidents. So I was told by consultant, because I had asked the National Highway people to come the other day. And they said that there are no, what do you call that, the bridge. The bypass will be on at the same crossing line, then it will be disastrous. Secondly, we are facing problem for our paddy cultivation. Because this western bypass, wherever they have put the mud, it has virtually stopped the water and people cannot cultivate the paddy fields. But I would like you to reply regarding the first one, because the consultant, I am told, has not yet given the designs as far as the bridges are concerned. ओरिजिनल एस्टिमेटान न्हू अंडरपास आशिल्ले हे आमकां अंडरपास 3 कित्याक काडचे पडले कारण जो लेवल ऑफ रोड आसा तो खूब सकल आसा आनी आमी जर अंडरपास घेतलो जाल्यार दुसरो जो रोड आसा जो गांवांतल्यान क्रॉस जाता तो रोड सकल आशिल्ल्या कारणान आमकां जसो आतां मडगांव आमी अंडरपास घेतला रेल्वे अंडरपास तशें जर केलें जाल्यार उदक भरता थंय आनी तो प्रॉब्लेम जाता दुसरो नॅशनल हायवे जेन्ना आमी म्हणटा MOST, MORTH जे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा ते आमी ऑप्ट करपाक जाय इट शूड बी अ स्ट्रेट रोड हांगा जर आमी वयर अंडरपास काडलो जाल्यार इट वील बी अगेन झिगझॅग असो म्हणजे दुसरी गाडी येता ती तिसरे मनशाक दिसची ना परत इट इज अ डेंजरस स्पॉट सो वॉट वी डिसायडेड अंडर इंजिनियरिंग प्रोक्रुटमेंट कंस्ट्रक्शन the agency is authorized to design this आणि ऑथॉरिटी इंजिनियर आसता पळय तो सगळे चेक करून MOST, MORTHच्या धाडटा आणि ते डिसिजन घेता वी आर द एक्झिक्युटींग एजन्सी आणि एक्झिक्युटीव एजन्सी आसा ते काम कशें करता प्रत्येक काम सारकें जाता की ना हें पळयता आणि त्या खातीरूच जेन्ना हो प्रश्न आयलो तेन्ना अशें ठरलें की इट शूड बी अ स्ट्रेट रोड दुसरे व्हेकल येता ते साधारण 3 किलोमिटराचेर दिसपाक जाय आनी त्या खातीर हो जो पर्टिक्युलर स्ट्रेस आसा तूं जो कितें म्हणटा तो स्ट्रेट रोड घेतला आनी ज्या तुवें सालपे लेकाचो ओवरब्रिज मागला तो आमी केला ताजो कॉस्ट इज इट कम्स टू 91 crores 200 crores देन रिविजन 73 आनी तुवें सांगिल्लो सायपेलेक आनी आमचो पयलींचो मंत्री फिशरीज पयलींचो आमदार नावेलीन तोय प्रेस करतालो तो 485 मीटर लेंथ आमी ऑलरेडी घेतला 91 crore इज द टोटल पयर आमची मिटींग जाली दिल्ली त्या हातूंत हो आमी विशय मांडलो त्या नंतर मुख्यमंत्र्यान स्वता नितीनजी गडकरी कडेन उलयले आनी होय पास जावन ह्या आठवड्याक किंवा फुडल्या आठवड्या पर्यंत येतलो That part I have already replied. Speaker sir, I didn't get the reply properly. Now what I want to ask you is that after the Saipan crossing, there are another 2 roads which are major traffic roads. One road goes through Telauli village and other one goes through Kolde, Dialgon. These are very, very heavy traffic areas. I had taken some of your officials because this year we could not cultivate the paddy around it. I can understand there are problems. They try to settle some of the problems. But as far as these 2 roads, we have to have the highway going over it. There is no question of going at the same level. Because as it is, there are enough accidents which are taking place. Even day for yesterday, there was a very fatal accident. So if we keep it on the same level, there will be more accidents. And therefore,
I was told that the consultant is studying it. So before even he studies it, we have to tell them that we have to have overbridges over these two road crossings. Can the Honorable Minister assure me regarding this? सभापती मातशें हांवें स्पश्ट सांगलां खंयचोय नॅशनल हायवे जो आसा तो ऑथॉरिटी इंजिनियर इज टेकिंग अ डिसिजन which is sent to MOS to MRTH, they have to accept this. आणि म्हज्या म्हायती प्रमाणे जो रोड हांगा आसा तो रोडाक स्ट्रेट रोड जर जाय जाल्यार तें आमी करूं शकना. आमी जर थंय आसा त्या लेवलाक केलें जाल्यार अंडरपास आमकां सकयल घेवचो पडटलो जमनी पोना. आनी अंडरपास जर जमनी पोना घेतलो जाल्यार जशें मडगांवचो जो अंडरपास रेल्वेचो जाला तशी परिस्थिती आज त्या अंडरपासाची जातली. आनी त्या खातीर हे सगळें अवॉयड करपा खातीर we have also decided both sides to have two service road of 7 meter in this particular junction which is crossing through the overbridge. आणि त्यानंतरच लोक ओव्हरब्रिज करून येतले जाय जाल्यार ना जाल्यार डायरेक्ट क्रॉसिंगूय तांकां थंय आसतलें. तारांकीत There is प्रश्न no क्रमांक difference between Margao and Navili area because they are very heavily populated areas. Therefore, if you want, I don't mind to have a site inspection because it's a very, very crucial. Because already there is height there. If you take another 1 meter height, then you will be able to have the overbridge. Therefore, I'm asking you. अशें म्हाज्या म्हायती प्रमाणे थंय ओव्हरब्रिज जायना. थंय उदक भरतले बिंग अ लो लायंग एरिया. आनी आतांच ताणें सांगलां की जो रस्त्याक आमी माती घातल्या त्या सायडीन उदक भरता म्हणून आतांच डिस्कशन जालां. आनी हें सत्य आसा. आनी सत्य आसा तें घेवन आमी मुखार या. तुका जाय जाल्यार इन्स्पेक्शन करपाक म्हाका एक प्रॉब्लेम काय ना. पूण इन्स्पेक्शन केलो म्हणून हें सुटचो ना. द फायनल हे 91 करोडचो 485 जो सालपे रेखाचेर तुमी मागला तो आमी अप्रूव केला. The Honorable Minister समजून घेवपाक सोदना. Saipan is over. After Saipan, there is the Telauling crossing. The road is already there. What we are saying, you increase the height of your western bypass so that we can have a smooth overbridge there. And second is that Dialgon area. प्रश्न we have considered road engineering, and as per the road engineering, we are doing this one. हो प्रश्न आमी हांगा So, सोपया. will the Honorable Minister assure that बसात एकेच फावटी विचार तुम्ही 2 फावटी विचारपाक मेळना एका प्रश्नाचेर बसात. but I didn't get a reply, Honorable Minister. स्पीकर सर आन्सर सारमेळ नाही तर पाजाय प्लीज बसात. अंडरग्राउंड ब्रिज तो म्हणटा उदक येत पळय जी पळय थिंगा दामोदर कॉलेज आहा थिंगा वयर पुरो येयलो म्हणटकूच तो 8 बंद जावन उदक येता. एकदाच Western bypass. Speaker sir, तूं सांगता I had हॅलो Honorable Minister, I'm just trying to, I'm bring it to official your now. notice Official now. because I had inspection with your engineers. In the meantime, you transferred those engineers also. Now we don't know whom to talk, and that circular is creating further problem now. We got executive engineer. I went with the office farmers in there. Madgaon. He can take him there, and if required, he can inspect. If at all we required him after assembly, we can Transfer झालो, engineer transfer झालो. आता कोण आहे ते खबर ना आमका. मंत्र्यान उत्तर दिला त्या उपरांत तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2. स्पीकर सर एक मातशें माननीय मुख्यमंत्री. तुमचे परवानगी आसत जाल्यार करेक्शन करूंक जाय आसलें. अंडर रूल 49(2) I may be permitted to carry out correction in reply to unstar LAQ number 4 in today's list. Entry at motor vehicle accident number for the year 2016 may be read as 3,815 instead of 5,831. Okay. Unstar question number 4. The figures instead of 5,831 for 2016 is actually correctly 3,815. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2 माननीय सभासद रवी नाईक. Speaker sir, question number 2A, एजेवजी म्हाका 2B विचारपाक मान्यता आसची. तुम्ही विचारू शकता. स्पीकर सर, जसे US बेज पहिले विचारात. yes, Listen घ्या. 2B बसात. reply as per that. reply as per computer sheet provided to you.
in the house. Side roster. Computer seat. Okay, this is computer seat. Speaker sir, US based CDM Smith जी बाराबरी केस जाल्या तेजी तुम्ही म्हणलें की आपण इन्क्वायरी करतलो म्हणून बराबर ते आतां ती इन्क्वायरी करता आसतनाच आतां आमची फोंडेची सिवरेज जी आसा सिवरेज आतां तूं म्हणटा की तुवें रिप्लाय दिला की 2018 ती सुरू जातली 11 जाली 18 म्हणजे 7 वर्सां आनी म्हणटरी हे जे आसा ट्रिटमेंट प्लांट नासतना तुमी पायप कित्याक घातली पायप भितरल्यान पायप घातली गुजरातच्यान हाडली पायपां आनी खंयच्यान हाडली ते म्हाका तूं खबर आसतली पूण ही पायपां जी आसा ही घातली विदावट ट्रिटमेंट प्लांट नासतना मग ट्रिटमेंट प्लांट केन्ना बांदतलो आनी खंय बांदता आनी कोणी तरी लोकांनी आडयला ते तुगेलेच मनीस गाय पब्लीक तेवूय आमकां मातशें सांग पळया सवादी मातशें सिवरेज सिस्टम क्वेश्चन आसा पोंडा पोणेचोच जाय मरे सवादी मातशें हो जें काम आसा तें काम गेल्या वर्सा चालू जालें आनी स्पश्ट उलोवपाचें म्हणजे नकटीच्या लग्नाक 1000 विघ्नां असो ह्या प्रोजेक्टान रिप्लाय दे रे सटी बिटी खंय उरले रे आतां सटी कोण करिना आतां सटी टायम बेटा करूं नाका सटी करपाचे दीस गेले आतां तूं बर्थडे करता लोकांचे 60 50 ती करता तूं आतां कित्याक कितें नाका जाल्लें सवादी मातशें हांवें हांगा सटी म्हणून उत्तर ऐका सेलिब्रेट करता 60 50 सभासद उत्तर ऐका रिप्लाय दिना उत्तर ऐका हाका पावलो म्हणून सवादी मातशें पयलीं म्हणजे हेजे अमेरिकी बेसीचेर ते करप्शन कितें जाला तेजी इन्क्वायरी करता उत्तर दिवनी येवंकूच ना ताणें उत्तर दिवनी सवादी मातशें तो प्रश्न हांगा ना सवादी मातशें नकटीच्या लग्नाक म्हटलं हांवें सटवीच्या म्हणून ना ताणें सटवीच्या म्हणून सवादी मातशें प्लांट आमी एक कुर्तीक घेतला हो आणि हाफ ऑफ द म्हणजे आफ्टर तिस्क देन युअर सांताक्रूज एरिया अँड सम पार्ट ऑफ द खडपाबांद हीज आणि सदर जो गोंडात आसा ताजो प्लांटाचो हे आमी डागान घेतला डागान म्हणजे वेळपांत दोनी प्लांट टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचे NOCक लागून आमचे पेंडींग आशिल्ले आमच्या पोल्युशन बोर्डाक लागून पेंडींग आशिल्ले दोनी प्लांटाचे टावन अँड कॉलनी याने आमचो वेळपांतलो प्लांट जो आसा तो क्लियर केल्लो आसा हाजो प्लांटाची फायल टावन अँड कंट्री डिपार्टमेंटांत गेल्या कुट्टीच्या त्यो NOC आमकां हावजींग बोर्डांतल्यान मेळ्ळ्या ओनर ऑफ द लँड जो आसा वेळपांत ताजी NOC मेळ्ळ्या टेंडर दिलां काही कारणां लागून हे जे फायली मूव जावपाक जाय आशिल्ल्यो तातूंत आमचें इलेक्शन आयलें त्या नंतर पंचायत इलेक्शन आयलें आनी ह्या पंचायत आनी हाच्या इलेक्शना लागून आमचे 6 म्हयने गेले आय एश्युअर्ड दीस हावस द प्रोजेक्ट इज द बेस्ट टेक्नॉलॉजी प्रोजेक्ट वीच इज नोन एज CTEC टेक्नॉलॉजी एका वर्साक हो प्लांट कंप्लीट करून हांव लोकांक लोकार्पण करपाचें ठरयिल्लें आसा आमच्या गव्हर्मेंटान आनी वी वील डू इट स्पीकर सर अशी आस्वादनां ताणें 2012कय दिल्ली बाय 2016 म्हणल्यार 24/7 सगळ्याक उदक गोंयचें मेळटलें आतां उदकच ना मरे लोकांक आनी ही कशी आस्वादन तुजें कारण तुजी ताब्यांत जमीन ना आसा ट्रिटमेंट प्लांट नासतना तुवें पायप घातल्या करेक्ट पण तूं जमीन केन्ना घेतलो आनी फुडल्या वर्सा कशी दितलो कारण आतां 7 वर्सां जालीं ताब्यांत जमीन आसा ना ना हांव म्हाजे पांय उबो आहा म्हणून बस म्हणून हांव मागीर विचारता म्हणून सगळीं तुवें सांगलें 60% काम जालां पायपाची टेंडर पयलीं कित्याक केली कसली घाई आशिल्ली पायप पयलीं ट्रिटमेंट प्लांट बांदपाचो तो लँड एक्विजिशन तूं करतलो म्हणटा आनी तूं 1 वर्स कशें दितलो लोकांक अर्पण कशें जातलें उदकाचें लोकां अर्पण केलें तुवें हेवूय लोकां पूण केन्ना तुगे थंय आडयता लोक थंय आयल्यान तुगेलें आसा ती जमीन एक्वायर करूं ना म्हणजे हें सगळें आसतना
तूं 2011 स्कीम जाली, आयज 7 वर्सां जाली, तूं आनी करतलो केन्ना? ताका आनी कितें कॉस्ट वाडोवपाचो बीन आसा कितें एस्टिमेट? कलेक्शन बी कितें आसा? 2011 हाणें जो पळय कन्सल्टंटी सर्विसीचो नार फोडिल्लो तो कुसको आशिल्लो. कितें नाश केलो कितें नाश केलो कितें कन्सल्टन्सी कितें? नाश केलो का तुम्ही कोण कन्सल्टन्सी कोणा लागता? कन्सल्टन्सी तुवें केला मरे, सगळें तुवें केलां मरे. ट्रिटमेंट प्लांट आनी हे पळय तुगेलें हें आसा सगळें टेंडर तुवें केलें विदावट जमीन ताब्यान आसतना सगळें तुवें केलां. पायप लायन तुवें घातलें मरे. आनी कोणाचें म्हाका लागत ना. हांव कोण रे? माने मंत्री हांव कोण? बेश्ट कितें सांगता पळय तो. आमदार म्हाका कांयच खबर ना. हांव आमदार बराबर. 2011 कोण आशिल्लो? मुख्यमंत्री हळू बसून उलयता. 2011 कोण आशिल्लो रे? 2011 आयज पासून जायना. गव्हर्मेंट म्हणजे कंटिन्युअस प्रोसेस. तूं PWD मंत्री येयलो, पयलीं चर्चिल आशिल्लो, तूं येयलो, चर्चिला नंतर तूं येयलो. हय हेणें करपाचें न्हू तें. टेंडर हेणें केली सगळी. आतां ते टेंडराक कितें भानगडी बीन कितें जाल्यार तूं इन्क्वायरी करतलो, कारण आजून कांय काम मेळना. मागीर तुमी शेकड्यांनी कोटी मोडटा. तुमी लोन घेतला उडकोचो आनी उडकोचो लोन क्वेश्चन विचारचे माननीय सभासद स्पेसिफिक क्वेश्चन विचारात. ते रिप्लाय दिना म्हणटा तशें करचें पडटा तें. स्पेसिफिक क्वेश्चन विचारात. हांव म्हणटा कितें ते उडकोचो लोन कितलो घेतला ह्या स्किमी संबंदी. आनी गोंयभर परवरी आसा आनी खंय आसा, मागीर कळंगुटे आसतलें. तो आतां कांय उलयना म्हणून सांगता. ताणें विचारपाचें हरशीं उलयना. मी प्रश्न विचारात आणि बसा. ना ना हांव उत्तर ताका मेळटा. विचारता हाजे फुडें आनी कितें म्हणजे एस्टिमेट वाडटलो. 60% काम जालां, उरलेलें 40% केन्ना जातलें काम? आनी ते एक्झॅक्ट जमीन ताब्यात केन्ना घेतलो? लँड एक्विजिशन केन्ना करतलो? म्हणजे तुमी लोकांचे पयशे, पब्लिकाचे पयशे तो अशें वाया घालपाचे. म्हणजे स्कीम ना, तुम्ही टेंडर करता आनी स्कीम ना, आनी लोकांक कांयच ताचे बेनिफीट ना. माननीय सभासद म्हणजे उत्तर ताका लागून हांवें ताका विचारलें स्पीकर सर, तो हेजे पयलीं म्हाका उत्तर दिवंकूच ना न्ही. US बेजीस पळय कितें भानगडी जाल्या तेजे त्या इन्क्वायरी हेजे तूं कितें इन्क्वायरी करतलो काय म्हणून हे भानगडी जालें ना. 7 वर्सां जालीं आनी उरलेले 60% काम जालां. माननीय सभासद उरलेलें केन्ना करतलो? चडसो वेळ प्रश्न विचारपाकूच घालयतात. त्या ते म्हाका दिसता बसचे तांकां उत्तर दिवनी. ना तो जी म्हणा तो दिना. US बेज सांग ताका. तो इन्क्वायरी एक इन्क्वायरी करता, ही इन्क्वायरी करपाक जाय. पळय इन्क्वायरी करता काय ना सांग. मातृभाषा सांग. नंबर 1 प्रश्न ताचो US बेस कितें तरी म्हटलें ताणें, कितें तें म्हाका कळुना. नंबर 2 ती इन्क्वायरी आनी हो प्रश्न आसा ते सेपरेट. दिस इज रिगार्डिंग पोंडा. प्रश्न स्पश्ट आसा. फोंडेची सिवरेज सिस्टमा विशीं, फोंडेच्या सिवरेज सिस्टमे विशीं आमी 2011 कांयच करूं ना. ताणें कितें तरी कन्सल्टन्सीचो नाल फोडिल्लो. हांवें म्हणलो चर्चिलान फोडलो तो. नंबर 2 ती कन्सल्टन्सी खंय गेली तीय म्हाका खबर ना. पूण आमी हो प्रोजेक्ट 2014 EFC क्लियरन्स करून 2016 टेंडरींग प्रोसेस करून काम चालू केलें. सायड बाय सायड आमी हावसिंग बोर्ड कॉलनी कुर्टी ह्या बोर्डाची NOC घेवन तांचो जागो फिक्स केलो. तांची NOC घेतल्या नंतर आमी कामाक चालू केलां. मदीं पंचायत निवडणूक आनी आमची निवडणूक आयिल्ल्या कारणान थोडे 6 म्हयने तातूंत गेले. आतां टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक कुर्टीच्या पंचायतीत जो आमचो थंय प्रोजेक्ट येता ताजो फायनल हें आसा आनी ते पास जाल्या नंतर थंय काम चालू जातलें. 1 वर्सांत हो प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करून लोकार्पण करतले. दुसरो जी जमीन आसा त्या जमनीच्या जे मालकी हक्क आसा त्या मालकी हक्काची इरिवोकेबल पॉवर ऑफ एटर्नी आमी घेतल्या. तांकां पयशे दिवना अजून पसून. इरिवोकेबल पॉवर ऑफ एटर्नी घेवन वी हॅव ऑलरेडी टेंडर द वर्क. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग क्लियर केलें. पोल्युशन बोर्डान आमकां सर्टिफिकेट दिलें आनी येता त्या म्हयन्यांत हें काम आमचें चालू जाता. तातूंतल्यान अर्दे फोंडें ह्या प्लांटाक येता. जो प्लांट आमी वारखणे घेवपाचो ठरयलो तो कितें जालो आनी ताच्या फाटल्यान कोण आशिल्लो बंद करपाक तेंय आमकां खबर आसा. पूण तो विशय आमी हांगा करूं नये. आमी फोंडे सिवरेज सिस्टमाची गरज आसा. जो कपलेश्वर नाला विच इज अ बॅकबोन ऑफ पोंडा which starts from Bethoda ends at Unir, which is in
the vicinity of Bandora village connecting to Zuari Nagar हो अत्यंत घाणेरडो नालो जाल्लो आसा हेंय तांकां खबर आसा आनी त्या खातीर सिवरेज सिस्टम इन पोंडा कवळे एंड बांदोरा इज अ मस्ट आमचे कडेन सगळे पोल्युशन बोर्डाची सर्टिफिकेटां आसा इमिजिएट तें काम करपाक जाय स्पीकर सर And we will see that both the plants at Ponda एक वेळप जे आसा त्या आणि इन फॅक्ट आय हॅव ट्रायड टू गिव माय फॅमिली जी जागा आसा ती त्या प्लांटा वेळपान दिवपाची तयारी केली आणि तांकां NOC मेळ्ळी आणि त्यानंतर हे काम आमी चालू केलां एका वर्सा भितर सबंद फोंडेचो प्लांट अलॉंग विथ ज्यो लायनींग घालपाक जाय आनी एक गोश्ट आसा तुम्ही आनी एक प्रश्न विचारला की मुखार आनी कितें काम वाडटलें काय म्हणून हय वाडटलें कारण प्रत्येक जो घरकार आसा बंगले बिल्डींग तांची कनेक्शनां दिवपा खातीर आमकां वेगळें टेंडर काडचें पडटलें तेही आन्सर तुका आतांच दिता परत आनी विचारना ना स्पीकर सर ताणें सांगलें पूण जमीन ताब्यात नासतना टेंडर कशें केलें वर्क ऑर्डर जमीन ताब्या आसा आमचो काम सुरू जावना काम सुरू जावना काम सुरू जालें ना काम सुरू जालें ना आयकना हांव सांगलें हांवें सगळी सर्टिफिकेटां घेतले NOC घेतला सगळी घेतल्या तुवें काम सुरू जावना हो ट्रीटमेंट प्लांट जालो खंय पावला स्पीकर सर जमीन ताब्यात आशिल्ली प्लांट सगळें काम इन्क्लुडींग पायपलायन एका वर्सांत कंप्लीट जातली ह्या वर्सान जातलें म्हणून स्पीकर पूण जेन्ना जमीन ताब्यात नासतना ट्रीटमेंट प्लांटाचें टेंडर कशें केलें मातशें इरिवोकेबल पॉवर ऑफ एटर्नी ताका अर्थ कळना जाल्यार हांव कळना म्हाका विचारपाचें ना ती सारक्यो म्हण इरिवोकेबल ये आसा पळय तुगेली पळय पॉवर ऑफ एटर्नी घेतल्या तुवें ती पॉवर ऑफ एटर्नी आमकां ना पूण तुवें काम सुरू केलें जमीन ताब्यात नासतना लँड एक्विजिशन केलें काम सुरू करपाक आमकां पंचायतीचे NOC जाय टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान प्लॅन पास करपाक जाय आणि त्यानंतर पोल्युशन बोर्डाचे आमी सगळे घेतले एनओसी घेतल्याशिवाय टेंडर केला इरेग्युलरिटीज ते आसा ताका लागून ताका हांवें म्हणलें रे US बेस्ड पळय CDM स्मिथ आसा तेजी ताणें इन्क्वायरी करता म्हणल्यार हेजी इन्क्वायरी करता म्हणल्यार हे सगळे इरेग्युलरिटीज चल्ल्या हे सगळे इरेग्युलरिटीज ताणें सोंप्यान ते सगळे पायप घालपाची खंयच्यान गुजरातच्यान पायप हाडला खंयच्यान पायप हाडला हांव नकळो पूण खंयच्यान हाडली सगळे करून पूण तेन्ना ट्रीटमेंट प्लांट ना स्पीकर स्कीम कशी चलतली म्हाका दिसता ताका विचारता हांव तेच विचारता ते कशें टेंडर केलें तुवें जमीन ताब्यात नासतना ट्रीटमेंट आनी ते CDMची ते कितें करता तूं इन्क्वायरी परती हेजी करता एक केलें तुवें यू करता काय ताका रिप्लाय दिना स्पीकर रिप्लाय दी सांग बसत आनी कितें कोणाचीच इन्क्वायरी करपाची एट दीस स्टेज गरज ना म्हाका दिसता I will see that Ponda sewerage system will come in existence within 1 year completion आणि इतलेच नाही कनेक्शन जी आसा ती आमी करतले मॅडम एलिना साल्डाना सारकें मॅडम एलिना साल्डाना